नमस्कार. आम्ही आता पणजेच्या मतदारसंघान आसा आणि पणजेचो उमेदवार आमच्या मुखार हा काँग्रेसीचो एल्विस गोम्स. नमस्कार. तुमची वाटचाल पळोवंक गेली नाल्यार पयलीं तुमी चीफ ऑफिसर असे म्हापसा पणजे म्युनिसिपालिटीचे आणि मागीर आपान केले तुमी. आनी तेजे उपरांत तुमची वाटचाल हा काँग्रेसीन. कशें कितें पळयता तुमी आतां? तसो म्हजो प्रवास खूब लांब आसा आनी गोंया सेवा केल्या उपरांत सरकारान चीफ ऑफिसर म्हणून स्टार्ट जाल्लें केन्ना तरी राजकारणान एंट्री मारली हांवें. येस, आपान मारली सुरवात. आपान आमी बरेचशे एकठांय आशिल्ले लोक ते मागीर सगळे आमी डिसिजन घेतलें की ही आमकां पार्टी सुटेबल ना. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनांतल्यान जे पार्टी फुडें आयिल्ली तसलें आतां धोरण ना म्हणून तें आमकां दिसलें म्हणून आमी सोडली. तो आतां इतिहास. काँग्रेसान म्हाका स्वागत केलो. राहुल गांधीजीन म्हाका आपयलो दिल्लीक आनी आमची उलोवणी जाली आनी उलोवणी जाल्या उपरांत काँग्रेसची आयडियोलॉजी पळोवन आमी पयलींच्यान काँग्रेस तशे वोटर म्हणून आशिल्ले. फुडें व्हरपा सारकी पार्टी एकूच उरली म्हणटा ती काँग्रेस. ताका लागून आमी शेवटी काँग्रेसीन पावले. आतां तुमचो प्रचार कसो कितें चल्ला आनी कसो कितें तुमकां प्रतिसाद मेळटा लोकां कडल्यान? म्हाका पणजे कांय न्यू न्हय. हांव गेलीं 22 वर्सां पणजेन रावतां आनीक चड करून म्हजी ड्युटी आशिल्ली तेन्ना तर म्हाका 100% हांगा रावचेंच पडटालें. उपरांत सुद्दां येवन वचून म्हजो संपर्क पणजे कडेन आसाच पयलीं भशेन. शेवटी पार्टीन जेन्ना म्हाका आपयलो आनीक सांगलें की ही सुत्रां सांबाळ, पणजेचो उमेदवार म्हणून तुका आमी नेमता. आतां प्रतिसाद कितें मेळटा? प्रतिसाद बरो मेळटा. एक सांगूंक सोदता की पणजेन लोकांच्या तकलेर एक भंय निर्माण केल्लो आसा. एक भिरांत कशी घातलेली आसा आनी ह्या भिरांतीक लागून लोकांक अशें गुलाम कशें करून दवरल्या. आमी जेन्ना स्वतंत्र आमकां मेळ्ळें तेन्ना आमी एक डिसिजन घेवन आमी डेमोक्रेसी एक्सेप्ट केली, लोकशाही. आनी लोकशायेन भिरांत आसपाक जायना.